नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक प्रीतीच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी डॉक्टर रेंजाळ गोपालकृष्ण शणै हांगेले वळख दितस. राष्ट्र प्रशस्ती विजेत शिल्प विशारद म्हूण बिरुद आशिल्ले ख्यात शिल्पी डॉक्टर रेंजाळ गोपालकृष्ण शणैक कर्नाटकाचे आधुनिक शिल्पकला क्षेत्रांत प्रधान स्थान आसा. कोंकणी समुदायांत शिल्पकला उद्योग भारी अप्रूप. तांकां ही कला तांगेले बापाय रेंजाळ जनार्दन शणैल ताकून अनुवंशीक जावन आयल्या. रेंजाळ गोपालकृष्ण शणै 6 जानेवारी 1897 इस्वींत उडपी जिल्ल्याचे कारकळांत जल्मलें. बापसून शिल्प करचे पळयता तांतू आसक्ती आयिल्लो सान चेल्लो गोपालकृष्ण चवथी वेळारी गणपती मूर्ती करून दितालो. उपरांत तांणी मातयेंत मात्र न्हय, करट्यांतू, तांदलांतू, चेण्यारी सूक्ष्म रितीचे काम करचे मुखांतर शिल्पकला सेवा आरंभ केली. गोपालकृष्ण शणैन मद्रास सरकाराचे चित्रकला परीक्षेंतू इंटरमिडिएट पास केले. कारकळ व्यंकटरमण देवळाचे संस्कृत पाठशाळेंतू चित्रकला शिक्षक म्हणून तांगेले नेमणूक जाल्ले. थंय अध्यापन करताना तांणी संस्कृत महाकाव्य, धर्मग्रंथ, जैनशास्त्राचे विशेष अध्ययन केले. हेंच संदर्भारी नवरत्नारी मोनोग्राम्स कोरांतूचे, मातये मूर्ती करचे, बावलेक रंग लावचो, लाकूड कोरांतून मूर्ती तयार करतलें. अशी सतत निष्ठा, प्रयत्न, चातुरकायेन शिल्पकलेंतू साधन केले. 1942 इस्वींतू तांणी कारकळ व्यंकटरमण देवळाचे गरुड मंटपाचे 4 खांबे तयार केले. तांतू तांगेले सूक्ष्म आणि चित्ताकर्षक कला नैपुण्यान तांकां ख्याती लाभली. प्रत्येक खांब्यांतू फातराची सरपाळ्यो, फुल्लां, पान, कळो, मोवामूस, ल्हानसान किडे, उपच्यो पक्ष्यो, द्राक्षा गोंचो, चन्ये पिल्लान फल खावचे, गुरबंजेले घरटे, तांतू ताजे पिल्ल, मुय्यो, एक खांब्या मुळांतू बेब्बो, पार्ली, जर्लो, तें धरच्याक राखून बशिल्ले सोकणी, खांबे मुखारी नारदू, तुंबूरू, चामर सेवक, गंडभेरुंड, पाटली खांब्यारी, फल धरलालो हनुमंतू, फूल धरलालो गरुडो, ध्रुव, प्रल्हाद अशी तांचे कला नैपुण्य पळयलेले यात्रिकाले निमित्त तांकां खूब ख्याती लाभली. त्यानंतर धर्मस्थळाचे धर्माधिकारीन तांकां बाहुबली विग्रह करपाक आव्हान दिलें. 200 टन जडावणेच्यो 39 फूट उंच एक शिला मूर्ती तांणी 70 वर्स प्रायेरी 7 वर्स सतत परिश्रमान कोरून दिल्या. ह्या मूर्तीचे पायमुळांतू कोरांतिलेले सिंहाचे उक्ती तोंडांतू गोल शिलेच्यो हालोवचे चेंडू शिल्पीले चमत्कार दाखयता. फिरोजाबादांत आसूचे 35 फूट उंच 13 फूट रुंद एकशिला बाहुबली मूर्ती, जपानांत आसूचे 67 फूट उंच अखिलेश्वर मूर्ती, जपानाचे नारांत आसूचे 3000 बुद्धाल मूर्ती, गोकर्ण मठा शाखेंत आसूचे देवता मूर्त्यो, काशी मठाचे गुरुवर्याले रुप्या सिंहासन, ऋषिकेशाचे शिवानंद स्वामीले डिवाइन लाइफ सोसायटीचे आश्रमांतुले 3 फूट उंच गोपालकृष्णाले प्रतिमा, विदेशाक म्हणू केलेले येसू क्रिस्ताले प्रतिमा, शेक्सपियराले प्रतिमा, तांणी केलेले इतर प्रमुख शिल्पकलाकृती जावन आसात. तांणी 5वी फातरान मैसूर चामुंडेश्वरीले मूर्ती रचन करून मैसूर राय जयचामराजेंद्र वडेयराक दिलेल्याक रायान तांकां पारितोषक दिलां. तांणी रचयिल्ले बुद्धाले ग्रहत्याग तैलचित्र भारी प्रसिद्ध जालां.
मंगळुराचे कॅनरा शाळेंत आसूचे श्री कृष्णाले मूर्ती गोपाल शणैले रचना. त्यांनी 1937 इसवींतू श्री भुवनेंद्र शिल्पकला शाला स्थापन केले. रेंजाळ गोपाल कृष्ण शणैक 1969 वर्साचे राष्ट्र प्रशस्ती प्राप्त जाल्या. तेच वर्स तांकां कर्नाटक सरकाराचे ललित कला अकादेमी प्रशस्ती लाभल्या. काशी मठाधीश श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान शिल्प साम्राज्य धर्मस्थळाचे धर्माधिकारीन शिल्प विशारद बिरुद दिवन गौरव केला. 1976 वर्सांतू मैसूरू विश्वविद्यानिलय आणि 1983 इसवींतू मंगळूरू विश्वविद्यानिलय सकून तांकां गौरव डॉक्टरेट प्राप्त जाला. शिल्पकला चक्रवर्ती रेंजाळ गोपालकृष्ण शणै 1 डिसेंबर 1985 इसवेंतू देवादीन जाल्लेंती. तांणी रचयिल्ले शिल्पानिमित्त तांगेल नाव अजरामर जावन आसा. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन डॉक्टर रेंजाळ गोपालकृष्ण शणै हांगेले आठव करता ती नमस्कार.